सगळ्यांक तुमकां येवकार. जे आमी 25 तारीख सांगलेले की आमचे जे महायुद्ध आसा हे बीजेपी सरकार, हे कौरव रूपी बीजेपी सरकार आणि त्यांची कौरव रूपी सगळी पंचायत, बीडीओ, पीओपी, सगळे जीटीडीसी आणि सगळी यंत्रणा गव्हर्नमेंटाची, त्यांच्या अगेन्स्ट आम्ही चिंबलकार पांडव म्हणून फाईट करतले. देवी चिंबलकानीक वंदन करून, देव वायगीणकराक वंदन करून, आमची तयार लेख तिका मान दिवन आणि आमचो भगवान बिरसा मुंडा आसा त्याचो आशीर्वाद घेवन आम्ही आयज जे हंगर स्ट्रायक चालू केल्लो आसा त्या हंगर स्ट्रायकाची थोडी आम्ही मॉडॅलिटीज तुमकां सांगता. आयच्यान हो हंगर स्ट्रायक चालू जातलो आणि 3 तारखेन पर्यंत स्ट्रेच जातलो. कित्याक 4 तारीख ह्याच जाग्याचेर आमची रॅली व्हडली मिटींग आसा. आता आयज आम्ही सकाळी 10 ते 5 पर्यंत 3 तारीख पर्यंत बसतले आणि फाल्यांच्यान आमचे बाय चेन हंगर स्ट्रायक जातले. थोडे फाल्यां बसतले, थोडे परवा बसतले, असो चेन हंगर स्ट्रायक आम्ही करतले. आणि हंगर स्ट्रायक म्हणल्यार कांयच आम्ही अन्न ग्रहण करची ना. सकाळी 10 ते सकाळी सांजचे 5 पर्यंत आम्ही कांयच खावची ना. सो अशें आमची मॉडॅलिटीज आहा. हो हंगर स्ट्रायक एकूच एक लोकशाहीन आमकां हक दिल्लो आसा, डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिल्लो आसा की एक गांधीगिरी टायपान जेन्ना सरकार आणि सरकाराची डिपार्टमेंटां लोकांचे कांयच आयकना तेन्ना आमकां असले स्टेप्स घेवचे पडटा. आणि हे महायुद्ध आयच्यान चालू जाल्लें आसा. जशें की आमचे सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की पंचायतींनी आमी ते दीस वचपाक ट्राय केल्ली. 2-3दा आमी थंय वचून पळयलें, मात आमकां कोणूच मेळूंक ना. ते कित्याक येवंक ना, ते कित्याक नासले ते तुमी तांकांच विचारपाचें. तांकांय धारेर कशें धरूंक ना ते आमी धरतलेच. मात हे एकूच डिमांड आमचो आहा की हो युनिटी मॉल आणि बाकीचे प्रोजेक्ट ते प्रशासन स्तंभ जावं ते आमकां हांगसर चिंबलान नाका. एकूच डिमांड. ते कित्याक नाका, तेंचे कितें रिजन्स आसा, टेक्निकल ग्राउंड्स कित्याक ते आमी वारंवार तुमकां सांगलेले आसा आणि ते जग जाहीर आसा कित्याक नाका ते. तेका लागून आमचो एकूच डिमांड आसा आणि हो डिमांड आमी प्रखर पद्दतीन आयज ह्या हंगर स्ट्रायकान करतले आसा. आणि एका जबाबदार हे युनिटी मॉल आमकां जे थोपला हेका जबाबदार जसं की सांगला हो बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा आणि बीजेपीचे आमदार आणि बीजेपीचे मिनिस्टर्स आसा आणि ही बीजेपीची पंचायत आसा. एके वाटेन हे युद्ध आमचें चलता, एके वाटेन आसा हो युनिटी मॉल आणि एके वाटेन तुम्ही पळयता युनिटी ऑफ विलेजर्स. ते म्हणटा तेंचें नांव दिलां ताका एकता मॉल म्हणून. ही आमची युनिटी विलेजरांची एकता. आयज ह्या सरकारान सगळ्या लोकांक हांगा भुकेक लायला, हांगा भुकेक रावा सांगला, हांगा स्ट्रायकार बसचे पडले आमकां. हे एक्चुअली हो रोड, हो सर्वीस रोडाचो आनी सर्वीस रोडाचो हो सायड रोड, ते रस्त्यार आमकां बसचे पडला. फक्त एकूच कारण की हो सरकार आमच्या सरकारी डिपार्टमेंट ऐकना. आणि जसं की सांगले की परत हे आमकां करचेच पडटले. हो एग्रेसिव्ह रूप आता हे जे आमचे युद्ध आसा ते खूप एग्रेसिव्ह वयतले. सांगपाचें म्हटल्यार हेका जबाबदार आसा आमचो आमदार, तेका रुदल्फ फर्नांडीस आणि उर्फ रुद्रप्पा म्हणटा तेका आमी, तेका नांवूय दिल्लेलें आमी रुद्रप्पा म्हणून. तेजी आयज अशी हालत जाल्ली आसा. आमी पळयले झेडपी इलेक्शनाक तो लुपोन भोंवतालो. तो शिरेन सारको भोंवना, तो गवळे भटन सारको भोंवना, गांवांत किल्लांत सारको भोंवना, साजी सोड इंद्रानगरान सुद्दां तो लुपोन भोंवला. ही तेजी हालत जाल्ली आसा. आणि फुडें जे केन्ना तो गांवांत दिसतलो, आमच्या चिंबला गांवांत दिसतलो, तो लुपोनूच भोंवतलो. ही तेजी लायकी आयज जाल्ली आसा. एका आमदार म्हणप काय कितें म्हणप तेच कळना. परत तो स्टेटमेंट दितालो. पयलीं तेणी स्टेटमेंट दिलें आपूण मेजॉरिटी आहा खंय. मेजॉरिटी म्हणल्यार कितें? हे पळय मरे हे मेजॉरिटी. आंदोलन खंयच्या विलेजरान सांगलां की युनिटी मॉल जाय म्हणून. सांग. हे रुद्रप्पाक आमी विचारूंक सोदता खंयच्या विलेजरान सांगला युनिटी मॉल जाय म्हणून. आयज मेजॉरिटी सांगता युनिटी मॉल नाका म्हणून. तर तुवें आसपाक जाय आसलो. तुझं ते झेडपी आहा, तुजी पंचायत आहा, तुजें सगळें मंडळ आहा ते हांगा आसपाक जाय आसलें. आयज तुजी लायकी तशी आहा आणि जशें ती भाऊन सांगलात हेच्या फुडें तुजी लायकी तीच जातली. जेन्ना तू लोकांक चिंबलकारांक यूज केला, इतली वर्सां तुम्ही आमकां यूज केला फक्त तुमच्या
तुमच्या वोट बँका खातीर तुमच्या सहलिती खातीर तुमकां जाय तेन्ना तुम्ही यूज केले. पण आता आम्ही ठरयला ही चळवळ जी आसा या युनिटी मॉलान जे इन्वॉल्व आसा तो टुरिझम मिनिस्टर जावं रुदल फर्नांडीस जावं म्हणजे पंचायत जावं मागीर GTDC जावं मागीर आमचो प्रमोद सावंत जावं आणि आयज मुद्दम ते चडशे लोक आमचे आहा ते ट्रायबल लोक आणि बाकीचे आमचे चिमोलचे लोक आसा ते आमचे वांगडा आसा गोंयकार म्हणटा वांगडा आसा आणि CM सदांच म्हणटा की तेजो खंय DNA खंय तेजो DNA खंय ट्रायबल DNA आणि तेजे खंय सामाजिक आणि भावनीक नाते आमचे आहा रक्ताचे नाते ना खंय. आयज तेजे जर रक्ताचे नाते असले जाल्यार CM हांगा आसतलो आसलो आणि मुद्दाम हो स्पोर्ट आमी हांगा केला की ताका दिसोंक जाय हे प्रमोद सावंताक दिसोंक जाय हे फुडले 8 दीस तो हांगाच्यान येतलो आणि वयतलो ताका दिसोंक जाय. तेजे लॉजीन तेजे दोळे सकयल पळोवपाक जाय की हे ट्रायबल रक्ताचे ट्रायबल हांगा बसला आणि आपूण कसो तांकां म्हणटा की सामाजीक आणि भावनीक नाते आसा म्हणून. सो हे सांगपाचें एकूच की हे सगळे जे आहा आमी आयज आमचे बायगिणकाराचे सिमेचेर तेंच्यांनी हात घातलेलो आसा. आमी सगळे आयज बायगिणकाराचे अवतार आमी आयज चिमोलकानीचे पूत एके वाटेन आसा हे BJP सरकार एके वाटेन आसा हो GTDC एके वाटेन आहा हो पंचायत एके वाटेन आहा BDO आणि एके वाटेन आसा आमी हे आमचे बायगिणकाराचे अवतार आमी बुरता मुंडाचे अवतार. सो आमचे हे आंदोलन आसा ते प्रखर जातले वो इमिजिएटली वो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जाय. देव बरें करूं. आनी कोण उलयता चल गव्हर्नमेंट म्हणटा की तेजे कडेन सगळे एफसीज आणि डिस्ट्रिक्ट कोर्टान म्हणटा ते तेंच्यांनी स्टे हाडूंक नाशिल्ली म्हणून. ना तशें ना ते ती हांवें जे कालूय एक्सप्लेन केलो एक तुमकां व्हिडिओ हांवें शेअर केल्लो जे केदार नायक जो टुरिझम डायरेक्टर आसा तेणी स्टेटमेंट कितें केला की सगळे NOCs आसा आणि इन्क्लुडींग पंचायत NOC. हांव सांगूंक सोदता हे काम जे चालू जाल्ले ते सप्टेंबरान काम चालू जाल्ले आणि जे NOC मेवला GTDC जी NOC मेळ्ळा ती 6 डिसेंबराक मेवला. सो फर्स्ट क्वेश्चन केदार नायक म्हाजो आहा की सप्टेंबर टू डिसेंबर पर्यंत 6 डिसेंबर पर्यंत तुम्ही ओके कित्याक आसले तुम्ही कित्याक स्टॉप करूंक ना काम ते आणि जी NOC दिला पळय पंचायतीन ती इल्लिगल आणि वॉइड आसा. वॉइड कशी आसा जेन्ना 6 तारीख तुमच्यांनी NOC दिला 7 तारखेक डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जी BDOची ऑर्डर आसा आणि DOPची ऑर्डर आसा पळय तेगेर स्टे हाडलेले आसा. म्हणजे पंचायतीन जी लायसन्स दिला पंचायतीन जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ती फोर्टनायट बॉडी मिटींग घेवंक ना ती आणि ग्रामसभा घेवंक ना ती 47B च्या अंडर सेक्शनाच्या अंडर घेतला. 47B सेक्शन कितें म्हणटा कोर्ट जर म्हाका सांगता NOC दिव म्हणून आपूण दितलो. आता कोर्टान सांगले कोणी सांगले BDOन सांगले DOPन सांगले केन्ना सांगले 5 तारीख सांगले की आमकां लायसन GTDC लायसन दी म्हणून. मात 6 तारीख नेक्स्ट डे 6 तारीख त्याच्या वयलो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टान कितें सांगले ज्यो BDOची ऑर्डर आसा आनी DOPची ऑर्डर तुमी ती ऑपरेट करूंक शकना म्हणजे विलेजरांक आमचे जे विलेजर्स आहा ते कोर्टान गेल्ले तांकां इंटरीम रिलीफ मेळ्ळें आनी तेगेर स्टे मेळ्ळी. एक्झिक्युशन आनी ऑपरेशन ते दोनूय ऑर्डरांचे करूंक मेळना. ओके तरी पूण 6 तारखेकूच पंचायतीन ती NOC दिला. सो आमी म्हणटा की कायद्यानशीर ती रॉंग आसा आनी वॉइड आसा. GTDC म्हणटा की कोर्टान म्हणटा तर कन्स्ट्रक्शन ऑन रिपोर्ट घेतला पण स्टे ऑर्डर दिवंक ना म्हणटा कोर्टान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स स्टे ऑर्डर आहा पळय जी 6 तारखेची ऑर्डर आहा पळय तेगे स्पेसिफीक बरयला की जी इंटरिम रिलीफ इज ग्रांटेड टू द एप्लिकंट आमचो गोविंद बाब आसा एप्लिकंट तांकां मेळ्ळें की जी ऑर्डर आहा BDOची आणि DOPची तेगेर स्टे आनी ऑपरेशना ते दोन्ही ऑर्डरच्या बेदीच्यारूच कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला आणि आयज जे काम चालू चल्ला पळय ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळ्ळा म्हणून चालू केला. सो आमी कितें म्हणटा कन्स्ट्रक्शन लायसनाचेर स्टे आसा. जर तुजें कन्स्ट्रक्शन लायसनूच रॉंग आसा जाल्यार तूं काम काम करूंक शकना आणि ती आता 17 तारीख पर्यंत असली 17 पर्यंत आता पुढे तेगे डिस्कशन चालू आसा आणि 8 तारीख ती पोस्टपोन केला. डिपार्टमेंट खातीर मिसगायड करतालो डिपार्टमेंट मिसगायड म्हणून आमी काल प्रेस कॉन्फरन्स गेली आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ते क्लियर केल्ले आसा आणि तेगे आमी व्हिडिओ काडलेलो आसा आमचे दाखयलो आसा की त्याच तारखेक तुम्ही ऑर्डर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट पास करता स्टे ऑर्डर त्याच तारखेक पंचायत NOC दिता. ती NOC रॉंग आसा. आता हितून पंचायतीचो रोल कितें आसा तो आमकां क्लियर करपाक जाय की इतले दीस पंचायतीक ग्रामसभा घेवंक मेळूंक ना बिकॉज ऑफ कोड कंडक्ट
फोर्टनायट मिटींग घेवपाक मेळोंक नासली. सो आतां ती ऑर्डर जी आहा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ती आतां पंचायतीच्या मिटिंगेन वयतली. ते कितें करतले कितें करतले ते आमकां खबर ना. आमकां जाय की हे विलेजर्सांक हो प्रोजेक्ट नाका, कोर्टान आसूं कितें नाका, आमकां विलेजरांक हो प्रोजेक्ट नाका मीन्स नाका तो स्क्रॅप करचो. आमदारा कडेन तुमी उलोवप आमदाराक आनी कितें उलोवपाचें, आमदाराक आनी कितें उलोवप, इतलें तें कळना तेका गाराणें घातलें मरे देवाक भिना मरे. हो देवाक भितलो कसो हो फोटींग आमदार जे महालक्ष्मीचो फोटींग तरी सोपूत घेतलो, आमचे बांबळे खुर्सात तरी फोटींग सोपूत घेतलो आनी हो आमचो देवाक भितलो, आमच्या विलेजरांक भितलो म्हणून हो लुपोन भोंवतालो. हो असो दीस येतलो तेका नेक्स्ट टायम तेजे खाड आहा पळय ते खाड काडून तेका भोंवचें पडटलें. म्हणजे आपूण रुद्रप्पा न्हू म्हणून दाखोवपाक तेका भोंवचें पडटलें. अशे दीस हे रुद्रप्पाचे चिमलान येयल्ले आसा. आमी जेन्ना तेका विचारलो तो सदांच म्हणटा की तो ना तोच म्हणटा की मेजॉरिटी हांवें क्लियर केलें केन्ना आमकां दिसती पडोना. ना तो मेजॉरिटी म्हणटा नाका म्हणून. सो तेणी हांगा वचपाक जाय सिंपल. जर तो म्हणटा मेजॉरिटी लोक तेणी दाखोवपाचे खंयचे मेजॉरिटी. अजून पर्यंत आमी एका विलेजराचे व्हिडिओ पळोवंक ना, नाजाल्यार एका विलेजराचे एक बायट पळोवंक ना की ते म्हणटा आमकां युनिटी मॉल जाय. इवन पंचायतीन सुद्दां पयलीं जे रेजोल्युशन पास केल्ले रिजेक्ट केल्ली फायल. सो आनी कितें जाय. अरे ग्रामसभा ही कॉन्स्टिट्यूट एंटायर विलेज 12,000 लोकांची ग्रामसभा 3 फाटी रेजोल्युशन पास केले ते मेजॉरिटी न्हू जालें न्हू आनी कितें जाय. तुम्ही पंचायत विचारूंक ना पयलीं तुम्ही रिजेक्ट केल्ले प्रोजेक्टाक आनी आतां परत तो मेळत ना जर आमकां तो आपोलिपा खेळटा कितें खेळटा आमकां खबर ना. तो मेळत ना आमकां. आनी ताकाच लागून आमी जी आतां फोर्टनायट मिटींग आसली आनी ग्रामसभा आसली तेन्ना हो इशू परत घेतले.